लोक कोंतीच्या पुस्तकावेलें वाचप. इस्रायलाच्या पुतादुआंचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या अरण्यांत पावलो. लोकान केदेसांत बिराड केलें. थंय मिरयाम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरजेक पिवंक उदक नासलें आनी सगळीं मोइजेसार आनी आरोनाचेर कोलपोलीं. पोरजेन मोइजेसाचेर निशेत मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेलीं तशीं आमी मेल्याव जाल्यार अदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरजेक ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरून वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण बिराड भायर काडली ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दाणो वंपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी दालमाई मेळनात. त्या भायर पिवंक म्हळ्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरजेक सोडून मोइसेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर सासांगी पडले आनी सर्वेस्पराचें वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगळे पोरजेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या खडपाक आज्ञा घाल आनी खडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या खडपांतलें तांकां उदक व्हांवोशें करतलोय आनी पोरजेक आनी तांच्या हिंडांक पिवंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणें मोइसेसान ताचे उचीर दांडो घेतलो. उपरांत मोइसेसान आनी आरोनान पोरजेक खडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशांनो आयकात, ह्या खडपांतलें तुमकां उदक भायर सरोशें करूं? आनी मोइसेसान हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खडपाचेर मारलो. तेन्ना घोसघोसीत उदक व्हांवलें आनी पोरजाप येली आनी हिंडांकूय पिवंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुआं मुखार म्हजी पवित्राय परजळावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरजेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची मुणगे फितूरशीं उदकां. हांगा इस्रायलाच्या पुतादुआंनी सर्वेस्परा कडेन झगडें मांडलें आनी ताणें आपली पवित्राय परगट केली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतून आयकात, काळजांत दवरात. म्हणया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. सर्वेस्परा मुखार यात, ताका दिन वाचुया. तो थोर खडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. सोपोट पड्या ताचे मुखार आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची पोरसां, सर्वाक वेळ्ळ्यो शेल्यो. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडुया. चिंतान आयकून काळजांत दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाक आनी अरण्यांत मेसाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरीं धारून करूं नाकात. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. सबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकात, काळजांत दवरात. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर
हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचे सोयीत वचचे नात. सर्वेस्पराक सोय. माथ्यो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. फिलिपाच्या शेजाराच्या प्रांतांत येतोच जेजून आपल्या सिसां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोणसो धोत्तात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुआंव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरिमायस वो प्रवाद्यांतलो कोणेकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हणलें, शिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासा न्हय, पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप, आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी एमकोणाच्या दारवंट्या तिचेर जोयत व्हरचे नात. हांव तुका सुर्गींच्या राजाच्यो चावयो दितलों. तूं संवसारांत बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिना जावंक सिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्नातावन जेजू आपल्या सिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुजल्याक वेतलो, जाणट्याचे परम आयदनिकाच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांतलें जायतें सुचतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनोवन जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रू असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें ना. पूण ताणें वळोन पेद्रूक सांगलें, चल सैताना, फाटीं सरून वच, म्हजे वाटेर आडकोळ्याच्यो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजण देवाची न्हय पूण मनशाची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं खोडप. नियाळाक आदार. आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तेन्ना आमी देवाची वाखाणी करता. मागणे पासून बरे भाशेन जाता. मिसाक वेता, हांव बरी बरो देखून देवान म्हाका सगळें बरें दिलां आदी. पूण जेन्ना मातसो चिमटो येता तेन्ना जेवणा खाणाक एक जिनस उणो जाता, पयशे हातांत उणें जाल्यार, भलायकी मातशी बिगडूंक लागल्यार आमचें पेंपरें वाचपाक सुरू जाता. उपरांत अशें आमी गुणगुणटा, देवाक आनी कोण मेळना, हांवूच दिश्टी पडटा, हांवूच पातकी. जेजूच्या संबंदांत आमी गोट आसाव जाल्यार जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण मानून घेतली आनी पेद्रू भाशेन सोत मानतली. लोकगणतीच्या पुस्तकांत आमी पळयलां, पोरजा देवाचेर शिणूंक लागतोच मोजीस आनी एरोन शास्त्रांगी पडटात आनी देव आपली पदवी दाखयता. खडपांतल्यान उदक व्हांवशें करता आनी पोरजा बरोबर मनजाती पर्यां पोटभर उदक पियेतात. आयचे दिसाचे स्तोत्र 95 आमकां देव आमचो थारोक आनी खोडप म्हूण मानून घेवंक वाखाणी दिवंक आपयता. खडपांतल्यान उदक व्हांवलें, पेद्रू खडपाचेर पवित्र सोबा बांदून हाडली आनी स्तोत्रकार देव खोडप म्हूण वाखाणटा. आमी आमचे जेजूक खोडप कसो पयलो वयलो जागो दिवंक आनी सगळ्या वेळार वाखाणी दिवंक तयार आसात काय? तर आयज आमचें मागणें जावन दी, सगळ्या सुवातेर आनी वेळार देवाक बुजूंक आनी वाखाणूंक वावरूंक आमचेशी तूं राव जेजू.